भावानो आणि भयणानो, साखळेच्या या वाळवंटीच्या तीराचेर हो साखळे गाव वसला थंयसर हो रावण गोपीनाथ गांवचो संबंध 70रीचो गावून गो तुका सगळ्यांक नमस्कार करता। प्रुडंटाच्या मानाचेर सगळ्या गावागावण्याचे हे सण तुमका भोवंक मेळटत आणि आज हे साखळेचे भूमीत गोपीनाथ गांव सगळे वेगळे वेगळे आमच्या जाणट्यांनी राखून रावले सण आणि पर्व तुमका दाखयतालो। त्यांना आज फाल्गुन महिनो सोंपलो आणि फाल्यां चैत्र लागलो। त्यांना कोणता खाटा आसात, वेडा आसात, येवे आसात, दावे आसात, वायड आसात, काळा आसात, निळा आसात, काही जरी आसात, तर सगळं देवा पाया घाल आणि सगळ्या साखळेच्या भावांक बरा यश दी, सगळ्यांचं कल्याण कर, सगळ्यांच्या कामा धंद्याकडे अभ्यासाकडे यशाकडे सगळ्याकडे तू राखण दी आणि देवा या साखळेचे सगळे गावंगे भाव सदांच वयर सराने आणि सगळ्यांचं आयुष्य आरोग्य बरा दी आणि हो सगळं असोच शिगमो वर्सांवर तांकां मेळाने। शाबाश 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 शाबाश। जांबावलेचो फामाद गुलाल दर वर्साप्रमाण मंगळारा मोठ्या हौशेन आणि आनंदान जालो। सबंध गोयासून हजारांनी दामबाबाचे भक्त ह्या गुलालाक येतात आणि दामबाबाक गुलालान भरून काढतात। आपणाकय गुलाल लावन तांबडे गुंज करतात। रामनाथ दामोदर महाराज की जय, दामबाब महाराज की जय असा म्हणान एकमेकाक गुलाल लायतात। दामबाब भक्तांच्या उलाक पावता असाय मानतात। रामनाथ देवाची दामबाबाची पूजा जाता आणि मिगेर या गुलालाक सुरुवात जाता। चला बघा जांबावलेचो गुलाल। दामबाब हे एक जागृत देवस्थान आणि सगळे मडगांवकाराचे एक आराध्य दैवत, ग्रामदैवत, तसेच जे कितें इच्छा ताजे कडेन मागल्यो ते पूर्ण जाता अशें दैवत। ह्या देवाचो आयज जो गुलाल जो आसा तो गुलाल साजरो जाता। आमकां सगळे मडगांववाल्यांक मडगांवकारांक एक आनंदाची बाब। म्हाका दिसता ह्या गुलालान आमी सगळे मडगांवकार एकठांय जाता। सगळे राग विरोध लोभ कितें आसा सगळे विसरून या दामबाबाच्या चरणा कडेन एकठांय जाता। अशीच परंपरा चालू उरची आणि लोकांचो मोग हो असोच चालू उरचो हे इतलेच दामबाबा कडेन मागता। जांबावलेसून आमच्या समीर भटान जांबावलेच्या दामबाबाच्या गुलालाचो रंग गोंयभर पावयलो। भावानो, मी आता उभो साखळे असून साखळे या शिगम्याक आज धुळवट आणि हा नवरो आता हो नवरो हो हाजर आता तुमकां बघूंक मेळटा। हो नवरो आमी बघूया। अशाच प्रकारे न्हावेले धुळवटीक पावणी आता नाल्लांची पावणी
जी पावणी शेलींची आणि मोठ्या सगळ्यो नाल्लांच्यो शेली पावणी कशी सामकी हजारांनी 2000 5000 10000 सामको अरे ये रे माझ्या बोरू द्या ये रे माझ्या बोरू द्या नावना नचाया ये रे माझ्या बोरू त्यांना करूया ये रे माझ्या बोरू द्या शबय मागाया चला वाळवंटी न्हंयच्या तडीर आसतालो हो साखळे गांव. ह्या साखळेच्या गांवांतलो शिगमो गुढीपाडव्याच्या आदल्या दिसा मावळटा. ह्या दिसा तेजी धुळवट जाता. ही धुळवट आगळेवेगळे पद्धतीन जाता. श्रीदेवी सप्तशती भूमिकेच्या देवळांत पयलीं होळयेक सगळे भक्त गुलाल घालतात आनी ढोल ताशांच्या गजरांत हो गुलाल सुरू जाता. मागीर न्हवरो म्हणून जाता. हो न्हवरो सबंद साखळे बाजारांतल्या सगळ्या घराघरांनी भोंवता. हो न्हवरो दारादारांनी जावन लोकांक पांयां पडटा आनी लोक तेका शबयच्या रुपान दक्षिणा दितात. हो न्हवरो जुन्या बाजारांत येता तेन्ना मागीर मडा म्हणून करपाची एक परंपरा आसा. ह्या मड्याचेर धुळवटीक जमलेले सगळे लोक आपल्या आंगावयले कपडे उडयतात आनी आपल्या आंगावयली सगळी किरीवारी वरासभरा खातीर दूर करतात. बघा ती साखळेची धुळवट. साखळेच्या आमच्या उदय परबाग ह्या मड्या फाटल्यान नाचताना नाकाशेवट जालो. उदयाचो सामको गुलालच जालो म्हणनात. भावानो माझ्या संसारातल्या सगळ्या भाव भयणांनो आणि हो शिगमोचो साखळेचो आणि फाटल्यान तुमकां दिसता तो न्हवरो असोच उत्सव सगळीकडे जाता. पुणू कुडचडा गावात गोंधळ जाता. अंबाबाईचा गोंधळ 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 अंबाबाईचा गोंधळ मातेचा गोंधळ आमच्या आईचा गोंधळ 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 तिचा गोंधळ हो गोंधळ बघूया आणि आमचं हो नवरा बघूया. कुडचडेच्या आई भवानी आईच्या देवळात दर 3 वर्सांनी म्हणजे 3 सालांत गोंधळ जाता. आई भवानी मातेच्या नावान जावपी ह्या गोंधळाक कुडचडेच्या वाठारातले भक्त जमा जातात आणि हो गोंधळ भक्तिभावान करून घेतात. ह्या गोंधळाक परिसराचे आमदार निलेश काब्राल असलाले. चला बघात कसो जाता तो गोंधळ.
कुडचडे असून आमच्या मयूर नायकान हातीत मशाल घेऊन बरोच गोंधळ घातलो. हो असो नवरो सगळे आता सबंद साखळेवर भोंवतालो. त्यांच्या वांगडा मी आणि हो आमचो बाबुलो, त्या बाबुल्याक घेऊन सबंद न्हवऱ्या फाटल्यान भोंवतोय. तो मेरेन तुम्ही मात खूंय जाव नकत, दुसऱ्या टीव्हीर काय लाव नकत. हो बाबुलो आणि मी आता परत येतलोय. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट खूंय जाव नकत.